बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, भाग्यवंत जुझे वासाक मान करून ताणें आपल्या जिवितांत दाखयलेल्या क्रिस्तीश गुणांचो उगडास काडून सोम्याचो फाटलाव करूंक आनी आमची मागणी उबारूंक आमी हांगासर आसां. देवाक आमी कितें भेटूं? ताणें केल्ल्या सर उपकारांक सोडवणेचें पात्र हांव उबारतलों, ताका दिन वाचतलों. आमचे लागीं आसा एकच मागणें, तें म्हळ्यार देवाक जावं अर्गा स्तुती. ताणें दाखयलेल्या काकुळतीक, ताणें दिल्ल्या सर आशिर्वादांक आमी मान बागोवंक आनी आमची मागणी उबारूंक. ह्या पवित्र थळार जुझेवसाच्या मजतीन आमची मागणी देवाक उबारता आनी हो पवित्र साक्रामेंत, हो सॅक्रिफीस देवाक भेटयता. आमचें जिवीत जावन दी क्रिस्तान भेटयलेल्या जिविताच्या सॅक्रिफिसा प्रमाणे ताचे थंय एकवटून आमचें सॅक्रिफीस देवाक मानूं दी म्हणून आमी विनंती करता. तोच सुमी जेजू क्रिस्त आमकां सदांच राखूंक सांबाळूं आनी सांजूचे वास आमचे पासून विनंती करून दी म्हणून आमी मागया. ह्या पवित्र साक्रामेंतान पावती बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. पातकांची दूख धरून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदांच अंतरार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेच देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sumia
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुचे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायेची जिणी जियोवन तुझे परजेक देखी बरीत जिवीत रामुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची चाल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. तोबिताच्या पुस्तकांतले वचप. तोबियास अंतून वयलो उठलो आनी ताणें आपल्या पुतिनीक म्हणलें, म्हजे भयणी, सरेस्परान आमची काकुल्त करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया. ती उठली आनी तांणी आपणाक राखण लाभचे खातीर मागणें आनी विनंती करून सुरू केलें. तोबियास अशें प्रार्थना करूंक लागलो, सरेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, तुजें नांव सदैव ससनाच्या ससनांक, आकाशान सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससनांक. तुवें आदांक रचलोय आनी ताका कुमक करूं आनी आदार दिवंक तुवें येवेक रचलय. ह्या दोगातावन मनशाकूल उपजालें. तुवें म्हणलें, मनशान एकसूर आसचें सारकें न्हय, ताचे सारकी एक संगतीन करोया. सरेस्परा, कुडीचे उंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पोतीन करून घेना. बागार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. म्हजी आनी ताची काकुल्त कर आनी आमी आमची उतार प्रायपर्यंत संतोशान सांगता जिवनशी कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हणलें, आमेन, आमेन. देवाचें उतार हें. कष्टांतल्यान वोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कष्टांतल्यान वोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्परा सदांच दिन वाचतलो, ताची वाखण स्तुती खडा नासता म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कष्टांतल्यान वोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकड ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्टान वारांतलें म्हाका ताणें निवारलें. कष्टांतल्यान वोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतली संतोश बरी जातात. तांची मुखां मळा लचेन केदीन भावानंद.
कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका साप दिली आनी सगळ्या अनवरांतले ताका निवारलो. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका साप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका साप दिली. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें कोणी अडचणींत आसा ताणे मागणे करीजय. कोणी कुशाल बरीत आसा ताणे किर्तन गायजय. तुमचे मदें कोणी पिडिस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरो करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितालो. आदरलेली खंयची पातकां ती जावं ती ताका भोगसतली. देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसारून सांगा आनी एकामेका पासत मागा. तावळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्ले मागणे बोसड सक्तिवंत आनी फळादी. एलिया आमचे बरीस एक मनीस. गांवार पावस येनये म्हणून ताणें काळजां तावन मागले आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक तेंबो लेगून पडलो ना. परत्यान ताणें मागले आनी तावळ मळबान पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताचे वाटेंत आवन पयस सरत जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतले जाणा जावं जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेंत आवन पाटी हाडटा तो एक आत्ममरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातकाचे बोक्साने जोडटा. देवाचे उतार हे देवाचे वडुकार. क्रिस्तान आमचेर आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. आपूण नित्यवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एक पावटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले.
तांचे मदलो एकलो फरिसेव आनी एकलो सुंकाकार. फरिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरे लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्घां दितां. हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकाकार पयस रावन आपले दिश्ट सयत सर्गा उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची खाखुळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटाम बांदया. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, घरांतली आल्तार आमच्या कुटुंबाची आल्तार प्रधान हे प्रमुख जाग्यार ती आसता. सगळ्यांक दिसचे बरी. घरांत भितर आसलेल्यांक आशार पाशार जाताना ह्या घरा भितर सरतल्यांक ताची जळक, ताची आमची दिश्ट ताचेर पडतले प्रमाणे ताका प्रधान जाग्यार दवरची आमची प्रथा. त्या आल्तारेची डिझायन, ताचें रूप भायल्यान एका इगर्जे बरी. तांतूं क्रुसिफिक्स आमच्या सांता भक्तांची आनी मोरयेची इमाज. तें रूपणें पळयतनाच इगर्जे बरीच जातना आमकां म्हणूं जाता, जें कितें आमी सांगता इगर्जेंत संभ्रमतांव तीच पवित्र सभा म्हज्या घरांतय हांव संभ्रमतां जियेतां. वातिकन दुसऱ्या विश्व सभेन आमकां सांगचें, फॅमिली इज अ डॉमेस्टीक चर्च. म्हळ्यार कुटाम एक थळी पवित्र सभा. हे आमच्या मालगड्यांनी आदींच समजलां. उणें शिकप आसल्यारय भावार्थांत गूण आनी भावार्थ जियोवन दाखोवंक जें कितें पवित्र सभा सांगता हाडटाली, एक इगर्जेच्या थळार आमी सांगता मेळटल्या, तें घरांतय ती पवित्र सभा म्हणून ह्या आल्तारच्या ल्हानशा रुपण्यान आनी मोदेगात घरांत ती दवरून सगळ्यांची दिश्ट ताचेर वेचे परी करून आमी ती संभ्रमलेली आसा. पुर्वज त्या आल्तारी मुखार ह्या आमी आतांय सकाळीं सांजेर सांगता मेळटा. कुटुंबाच्या मालगड्याच्या मुखेलपणार ताच्या उल्याक पाळो दिवन ह्या सगळां सांगता मागणें करया. पती पतीन, आवय बापूय, भुरगीं बाळां सैरी जावंक पुरो, इश्ट जावंक पुरो, मालगडे जावंक पुरो, सगळां एक कुटाम कशें, एक पवित्र सभा कशें त्या आल्तारी मुखार, कुटुंबाच्या आल्तारी मुखार उबे रावन त्या सावा अर्गां, स्तुती, आराधना भेटयल्यांत. त्या आल्तारी मुखार आमचे सोडवणेचे मिस्तेर आमोरेंत जेजू जल्मून आयिल्लो तो मिस्तेर, तेर्सांत आमचे सोडवणेचे मिस्तेर त्या आल्तारी मुखारच मालगड्याच्या प्रेरणाखाल आमी सदांच नियाळ्ळ्यात. सांगताच कुटुंबाची, हेरांची वैयक्तीक त्या सावा जावंक पुरो, गरजो जावंक पुरो,
एक पवित्र सभा कशें आमी देवाक उबारल्यात. भावार्थाचें कुटाम मागण्यांत एकवटलेलें आमी थंयसर भेटयलां. जावंक ती त्या सवा फाटल्यान सादारण मागणें आमचे बापा नामान मरी, पूण भावार्थांत गूण आसलेलें तें मागणें. जावंक पुरो तें वैयक्तीक मागणें, म्हज्या देवा म्हज्या साईबा आराधनांत हांव तुज्या पांयांक पडटां, तुका अर्गां दितां, म्हजो सकाळीं आनी सांज तुका भेटयतां, तुजे उपादेस पाळोवंक म्हाका कुमो कर. हांवें पथकांक पडना जावच्याक, म्हजो दीस सांबाळ, म्हजी रात सांबाळ, म्हाका शाबितायें राख म्हणून आमी मागलां. एक कुटाम कशें आमी आसल्या. आतां ह्या आल्तारीक नवी डिझायन्स आयल्यात. थोडे फावटी ती कोणशाकी गेल्ली आसा. हांव पाती येता नवी डिझायने प्रमाणे आमची मागणी नवी जावंक नात. ह्या आमची कुटुंबाचे मागणें कोणशाकी वचूंक ना. तें आजुनूय बळादीक आसा, सांगाता एकवटोवन दवरता आनी मालगड्यांच्या मुखेलपणारच तें चलता. सान पावल एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांत आमकां मालगड्यांक उलो दिता, बापायानो तुमच्या भुरग्यांक ख्रिस्ती शगुणांची ख्रिस्ताची वळख दिया, तांकां त्या वाटेन चलोवन हाडा. तातूंत एक वांटो कुटुंबाचें मागणें. ती जबाबदारी मालगडे म्हणजे बापायांचेर ती घालतात. देखून ही जबाबदारी आमी कितले बऱ्यान पाळटा. इगर्जेचें रुपार पळोवचें तें मेळचें आतां अप्रूप जालां जावंक पुरो, पूण मागण्याचो आनी कुटुंबाचो गांज आजुनूय घट आसा. आमी मागता. मागणें म्हणल्यार कोंकणींतलो शब्द ताका थरावळील तरेन आमी विश्लेशण करीत. तो जायते कडेन आमी वापरता. प्रार्थना मागणें म्हणटना पयलें उडास येवचो आमची प्रार्थना देवा मुखार. पूण सांगाताच एका भुरग्यान बापाय आवय लागीं मागचें, आपली गरजो सांगच्यो या आपलें जिवीत सांगचें. या आमच्या भाव भयणींनी आमची मजत मागची, आदार दिया, कुमोक दिया. हे मागणें म्हणल्या शब्दा फाटल्यान आसा आनी एक शेगूण भावार्थाचो. म्हाका भावार्थ आसा देखून हांव मागतां. म्हाका देवा थंय भावार्थ आसा देखून कुटुंबा सांगाता ह्या वैयक्तीक तरान ताच्या पवित्र थळाचेर ह्या आल्तारी मुखार उबें रावंक शकता. भुरग्यांक आपल्या आवय बापायचेर भावार्थ आसा देखून आपली विनंती तांचे मुखार दवरूंक शकतात. गरजेवंतां आमचेर भावार्थ आसा, तांच्या कश्टा आकांतांनी आमी आदार दिवंक जाता म्हणून ती आमचे लागीं मागतात. आनी ह्या मागण्याक भावार्थान केल्ल्या मागण्याक आमी स्पंदन करूंक आमच्यान साद जाता. कित्याक ती आमची काळजां मनां भुलयतात, आमचे ते विश्वास जागयतात आनी आमी एकामेकाक गरजांक पावूंक शकता. तशेंच देवूय आमच्या गरजांक पावता. हांव भरवसतां देखून भावार्थांत हांव मागतां. देवा लागीं इश्टा लागीं हांव वेतां. आयची तिनी वाचपां आमच्या कुटुंबा संबंदाची तशेंच वैयक्तीक मागण्या विशयांत आमकां सांगतात. पयलें वाचप पती पत्नीचें मागणें. दुसरें कुटुंबा सांद्याचें या मोनियाऱ्यांचें सांगाता मागणें पवित्र साक्रामेंतांत या पवित्र सभेची मागणी आमी म्हणयत. आनी तिसरें शुभ वर्तमान वैयक्तीक मागणें. पयलें कुटुंबाचें मागणें या पती पत्नीचें मागणें. तोबियास आनी सारा काजारांत एकवटलेलीं. आपणा वयर अडखळ आसा आनवार येता म्हणून
देवदूतान पयलेंच खळीत केलें देखून उठा मागणें करा म्हूण तांकां ताकीद दिल्ली. तोबियास ही जबाबदारी समजून मागण्याक उलो दिता. पयलें आमी मागणें करया. त्या मागण्यांत देवाक दिनवासने आराधन ताचे रचनेक होगळाप आनी आपणाक विंचून काडलेल्याक सांगातीनेक बऱ्यान पळोवंक एक विनती एक भास आनी थंयसर सांगचें मोरा पर्यंत हो बांद सांबाळूंक आमकां कुमोग कर. पती पत्नीचें मागणें कितलें गरजेचें. काजारी बेसांत जायतीं आमची भाव भयणी एकवटून आसात, साक्रामेंतांत आसात. त्या साक्रामेंताक घट दवरूंक थीर करूंक पती पत्नीन सांगता मागणें करची गरज सदांच. कुटुंबाचें मागणें जाता वय पूण सांगता मागणें करचें. एक ल्हानशें मागणें आमचो भेस सांबाळूंक सोम्या आमकां प्रेरण दी कित्याक तुज्या आल्तारी मुखारच आमी तुमकां एकामेकाक भास दिल्ली आसा. आनी तोबियास आनी सारा तांचे पासूनच न्ही सगळ्या कुटुंबा पासून ते मागणें उबारतात. मुखार तांचे तां जल्मून येवच्या भुरग्यांक ते मागणें देखून आमी आमची मालगडी मागतानाय आपल्या त्या बेसा पासून तशेंच आपल्या भुरग्यां बाळां पासून मागणें ती भेटयतली आनी ह्या मागण्याक देव कान दितालो. आमचेर आशिर्वादां घाल्यांत आनी आमी सगळ्यां ताका साक्स. दुसरें सांत जाकोब आपल्या पत्रांत पवित्र सभेचें मागणें साक्रामेंता विशांत आमचो भावार्थ घट करूंक सांगता. तो जावंक पुरो पिडेस्तांचे मागणेचो साक्रामेंत पूण त्या साक्रामेंताची मोल आमकां कळीत करता. कोणीय पिडेस्त तुमचे मुखार आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या मुनियाऱ्यांक तो आपोवंक ताचें तेल मागोवंक ताची पातकां तो बोगसितलो ताका भलायकी पाठी मेळटली. त्या मागणेंत सगळें कुटाम सांगत आसा, पवित्र सभाय सांगता आसा, तो पिडेस्ती थंयसर आसा आनी सांगता मुन्यारी आसा. ह्या पवित्र थळार प्रवेश जाताना मेलाग्र ह्या असर्यांची सुवात आसा. थंयसर असर्या जाल्ल्या जाग्यार ल्हानशें एक बरोवणी आसा. अशें सांगता पिडेस्तांची मागणेक आयलेल्या उल्याक पाळो दिवन जुजे वास ह्या दोंगरार सोडलो 1685 वर्सांत 1685 वर्सांत आनी तवळ ती मोन्याऱ्याची करणी करूंक तो साक्रामेंत घेवंक येताना ताचेर आयलेलें अणवार आनी जाल्लें तें असर्यें थंयसर आसा. देखून मुन्यारी ह्या साक्रामेंताक स्पंदन आपले मागणें पवित्र सभेक आनी आपल्या ताबेन दिल्ल्या कुटुंबा खातीर भेटोवंक थंयसर आसलो. जुजेवास आमच्या मागण्यांत साक्रामेंतांची गरज आसा. भलायके खातीर भोगसाण्या खातीर आमी साक्रामेंत ते घेता. पवित्र सभा भावार्थ्यांचें एक व्हड कुटाम हर एकलो तातूंत आसा. आमी मिसा वेळार मागण्यांत उसारता. पवित्र महाप्रार्थना वेळार संस्करणे वेळार तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. म्हळ्यार सुमेस्त एक कुटाम जावन मागणें करतना देव आमकां आयकता आनी थंयसर शेगून भावार्थय आसा भरवसोय आसा. एकामेकाक आदार दिवनूय आमचें बरें मन आनी काळीज आसा. पियूस 11 मोन्याऱ्यांच्या ह्या याजकांच्या मागण्या विशयां अशें उल्लेख करता. इन एवरी डिस्ट्रेस a Christian can have recourse to the prayers of the priest by holy instinct
In every distress, a Christian can have recourse to the prayers of the priest by holy instinct. म्हणजे आमच्या पवित्र प्रवृत्तेंत मनशा सैमाच्या प्रवृत्तेंत होली इन्स्टिंक्ट पवित्र प्रवृत्तेंत हर एका क्रिस्तावान आपल्या गरजा आखांता वेळार याजकाच्या या मोन्याराच्या मागण्याचो आधार मागयेत. हर एकली आमी हे विश्वास तांव देखूनच म्हणटा फादर आमचे पासत मागा, आमचे त्या पासत आधार दिया. जायत मागता म्हळ्यार पुरो. आनी तुमकां कळीत आसा, आमकांय कळीत आसा, देव आमची मागणी आयकता. पवित्र प्रवृत्तेंत याजकाच्या मागलेल्या मुनियाराच्या मागण्याक उलो केल्यार पुरो. तो सगळ्या पवित्र कुटुंबा खातीर मागताच. हो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय आनी ती विनंती आमी करी जायच. आनी चड करून पवित्र साक्रामेंतांक आमी घेवंक ती विनंती तांचे मुखार दवरूंक जाय. तिसरें, आमी मागचें कशें. सॉरी ताचे पयलीं सांगचें जाल्यार याजकाक मागण्याक एक कायदो आसा. होली इन्स्टिंक्ट या पवित्र प्रवृत्ती म्हणटना याजकाक एक मागण्याचो कायदो आसा, देखून तुमकां ताचो लाभ मेळोवंकूच आसा. आमी उपकार बावडचो कसो फिरगस कुटुंबाची आनी आत्मीक जबाबदारी ताची जावन आसतना ताचो कायदो तो पाळून ती जबाबदारी तो पाळता. हर एक याजक मुनियारी ताच्या ताबेन दिल्ल्या त्या पवित्र कुटुंबाक तो मागण्याक उलो दिता. त्या मागण्यांतल्यान तांकां चलयता. तो लीड्स इनटू द प्रेयर आनी तांकां तो आशिर्वादीत करता. तिसरें, वैयक्तीक मागणें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें प्रामाणीकपणान लानवीकायेन उबे रावून ह्या सर्गा दीस लायत नासतना आपलेपण वळखून घेवन केल्लें मागणें देव मानवता. आमच्या हर एकल्या थंय पवित्रपणाक एक वडणी आसा. कितेंय आमी जावं, कसलेय व्यक्ती ते जावं, बरें या तडे इल्लें वायटाचें, पातकी या बागेवंत, हर एकल्याक पवित्र जावची एक वडणी आसा. दुबळो जावं ग्रेस्त जावं, ल्हान जावं व्हड जावं, पातकी जावं बागेवंत जावं, ही पवित्रायाची वडणी देवान आमचे थंय घाल्या. ताकाच वळखूंक आनी ताचें तें सैब आमचे थंय घेवच्याक. देखून आमी ताचे मुखार उबे रावंक शकता. जावं ते पवित्र थळार, जावं ते आमच्या कुटुंबाच्या आल्तारी मुखार आमी हे मागणें करूंक जाता. हर एका संत भक्ताक आपल्या जिणेचो उडास आसलो. आपल्या पातकांचे अस्कतकायेचे ताका उडास आसलो. देखून काकुळतेची विनंती तांची सदांच आसताली. Every saint has a past and every sinner has a future. म्हणून पापा फ्रांसीस आमकां सांगता. ह्या भाग्यवंत आमकां सांगतात, भाग्यवंत अगुस्तीन सांगता, एवरी सेंट हॅज अ पास्ट. हर एका सांता भक्ताक आपल्या जिणेचो उडास आसा, आदल्या जिणेचो, आनी पवित्रपणाची साल कशें समकाला म्हणून ताका कळीत आसा. तशेंच हर एका पातक्याक आपलें जिवीत कळीत आसा. तशेंच पवित्रपणाची वाट कशी समकोवची म्हणून कळीत आसा. देखून वैयक्तीक तरान आमी देवा मुखार उबे रावूंक शकता. भाग्यवंत जुझे वसान ह्या पवित्र थळाचेर आपणाचेर आयलेल्या अनवरांतले निवार म्हणून दिंब्यांनी पडून मागणें केलें आनी देवान ताका त्या अनवरांतलें निवारलें. ताच्या भावार्थान आमी हे कुटाम कशें वाडून आयल्या, एक कुटाम ताणें बांदलां आनी आमी तें जावन आसा. तो क्रिस्ताचो मुनियारी जावनी आपल्या लोकांक मागणी भेटोवंक सदांच तयार.
आतां भाग्यवंताचो मुकूट जोडून आमचे पासून देवाच्या सत्रे मुखार तो विनंती करता. आमी स्वाभावीक आमच्या मनशाच्या प्रवृत्तेंत ह्या पवित्र प्रवृत्तेंत होली इन्स्टिंक्टांत ह्या सांताची मागण्याची विनंती आमी करता आनी हांगासर आसा. पवित्र एवकरिस्तांत एक कुटाम कशें आमी सांगाता मेळोवन हे मागणें करता. क्रिस्ताच्या साक्रिफिसांत आमी आमकांच भेटोवन आसा. किर्तनगार आमकां अशें सांगता. किर्तन 116 वाक्य 12 आनी 13. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं. सोडवणेचें पात्र हांव उबारतलो, म्हणजे सोडवणेची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव काडटलो. हें उत्तम मागणें आमी देवाक भेटोवं आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया आनी आमची कुटुंबां मागण्यान भावार्थान भरलेली कुटुंबां जावं दी म्हणून आमी ताची कृपा मागून घेवया. आमेन. उबे रावया. सर्गींच्या बापा मुखार आमची प्रार्थना आतां उबारूया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे अधीन दिल्ल्या समेस्त कुटुंबांक भावार्थान आनी मागण्याच्या स्पिरितान वाडोवंक आदार दिशें, तशेंच तुजें उतार धैर्यान प्रगट करीशें कृपा दी म्हूण मागता हांव. जवाब: बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्राचें तशेंच समाजाचें आडलतें चलयतल्या समेस्त मुखेल्यांनी तांच्या अधीन आशिल्ल्या समेस्त कुटुंबांक मोगान सांबाळीशें आनी तांच्या गरजांक स्पंदन करून शांती समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत लाभय. संवसाराच्या सर राष्ट्रांनी झुजां आखेर जावन समाधानाचें राष्ट्र स्थापीत जावं म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक तुका समर्पिता हांव. तांचे कश्ट सोसूंक बळ आनी सोंसणीकाय दी. तांची सेवा करतल्यांक खरो संतोश लाभय. अशें तांणी सर्वांनी मागण्या मुखान भावार्थ सांबाळूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी मागण्यांच्या स्पिरितान आनी देवबिरांतीन वाडोवंक तुजी कृपा दी. तांणी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेन चलोवन भावार्थी जिविताक सदांच साक्ष जायशे कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. ह्या महापर्बेक विविध रितींनी दान दिल्ल्या समेस्त दानीचेर तुजी विस्नार आशिर्वादा घाल. तांच्या सॅक्रिफीस आनी त्यागाक प्रतिफल लाभय. तांकां समेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. एवकरिस्ताच्या ह्या मेसा भोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी सदांच मागण्याच्या स्पिरितान भरलेली भावार्थी कुटुंबां जावन जियेशे कर. आमी समेस्तांनी एकामेकाच्या गरजांनी सदांच पावोवंक, सुकलेल्यांक सदांच बोगसूंक आनी मागण्याच्या स्पिरितान तुजी खुशी समजून जियेवंक तुज्या पवित्रत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. मौनपणी आमची खासगी मागणी गरजो बापा मुखार दवरुया. सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमी उचारलेली ही मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. पवित्रपणाची वाट समकूंक आनी तुका मानवंची जावच्याक आमी सदांच तुका
वाखाणूंक फावो जावच्या सोम्या आमकां तुज्या मागण्याच्या आदार लाभय. तुजे मुखार भेटलेली मागणी दयेन आयकून घे त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पण संको 10 गीत संको 12 पेज नंबर 10. वायना संगी
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सृश्टीच्या रचणारा सोर मनशांच्या तारोका आपले परचे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयलेले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान भले. हे शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोस बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासाच्या पासोत आमी तुका दिन वासता. भावाताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत पसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन दितावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती तेणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींच्या वंशात आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आणि सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावर तसो घुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता. तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आम्ही बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मोरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडाच करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून हे उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोचताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवगियांत अवंकार मरियेच्या तुजो पती भगवंत जुजे, तुज्या धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या भगवंत जुजे वजाच्या आनी समेज भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिजे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापाच्या आनी लुईस आनी पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मन्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीक आनी इश्टगतीन ह्या संवसारा अंतरल्या समेस्तांक माई पासान तुज्या राजान घे. ते आमी तुजी महिमा भोगूंक सस्नाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां ये, तुझे खुशी स्वर्गांत जाता तशी
सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी भाव भयणीनो आतां पवित्र कुमगार सेवचो वेळ नमी आसलेल्या जागी आनी मणियारी कुमगार वांडटात तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणान कुमगार सेवचो घुसपट करिनाकात कुमगार स्विकार करतना मणियारी क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून जाप दिवया आमच्या भावार्थाची उसारणी ती ताच्या उपरांत तुमच्या जाग्यान वचून भक्तीपणी बसचें ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ Now this is the time for receiving the Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholic faithful. Therefore, non-Christians are requested not to come forward to receive this communion. पान संक 10, गीत संक 19, पेज नंबर 13.
मागतां सर्वै कारणीवा पुढे सोम्या मुझे वीरा दयेन करते तुझे रावळे तू सोम्या सस्ता मुझो आदार संसारांतल्या ह्या म्हज्या भयणा मोगळ भाऊ भयणीनो, जेजू आमच्या काळजान खरोच हजर आसा. हो वेळ जावन आसा काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्गां दिवचो. मनपूर्वक ताका अर्गां दिवंक प्रयत्न करया. आमच्या काळजांतले अत्रेक सांगाता घालून हांव थोडे उले भेटयतां. आमचो जबाब जावं दी अर्गां आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू. अर्गां आनी सोमिया जेजू. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयच्या दिसा तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुज्या येण्याच्या काळार हो पवित्र दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर ह्या पवित्र बलिदाना वेळा तुजें उतर आयकूंक आमकां अवकाश मेळिल्ल्या खातीर ह्या तुज्या उतरांत तूं खरोच हजर आसाय म्हणलें आमकां दाखयल्ल्या खातीर आयचो नियाळ आयकत आसतना आमच्या मोतीचो काळोख ह्या दुबाव पयस केल्ल्या खातीर आमच्या भावार्थांत आमकां घट आनी थीर केल्ल्या खातीर आमकां बरवोसो दिल्ल्या खातीर आमकां भावार्थाचे क्रिस्ती कुटुंब दिल्ल्या खातीर ल्हानपणांतूच आमकां मागणें शिकोवंक अवकाश मेळिल्ल्या खातीर तुज्या मासा रक्तान ह्या घडी आमकां पोशीत केल्ल्या खातीर आमकां बरी भलायकी मोतीक शांती समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर तुजी काकूळट आनी दया ह्या मिसा वेळार आमकां लाभयिल्ल्या खातीर मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर दिनवाशी काळजान देवाचें हजीरपण भोगया. प्रसाद प्रार्थना खातीर उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या भागी दिसा तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जिवोवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आशीर्वाद चडूंक तकले भोगयात. सर पदवेदा देव दयाळ्यान तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं
आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बेगीन बसात. प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या आनी ह्या फेस्ताच्या संदेशा वयर अर्थभरीत आमकां प्रसंग दिल्ल्या मनादीक डेनियल वेगस हांकां तशेंच सहभटेवणी केल्ल्या सर्व याजकांक पुणशेताच्या रेक्टर आनी याजकांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रधान याजकाक आमच्या पुणशेताच्या डिरेक्टरान मुखार येवन फुलांचो तुरो दिवन तांकां अभिनंदन फाटय जाय म्हूण आमी विनंती करता. आतां श्रायनाचे रेक्टर मुखार येवन तांचे दिनवासनेची उतरां उलयतले. सांजेचे वाज बापाच्या पुणशेताक येवन हांगासर ह्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या सर भक्तिकांक दानीक पिरजेंत मुर्दोम फुलांक जेवणाक लायटींग सावंड सिस्टम कुमक दिल्ल्या विविध रितींनी संगतपण दिल्ल्या वावर वेळ हजरपण वाड्यावार शिनपाक रांदपाक कुमक केल्ल्या गायन मंडळीक शिस्त पार्किंग मिसांक घेवंक स्टॉलांत साक्रिस्तीन कुमसारा जेवणाक आदार दिवच्या सर सद्यांक आमच्या मोगाळ गवळी बापाच्या नांवी तशेंच बाब संतोष मिनेजस आनी म्हज्या नांवी सांजेचे वाज बापाच्या वार्षिक महापरबेचे हार्दिक शुभाशय तुमकां आमी पाठयता. मोगाचेनो ह्या जुजेवाज बापाच्या महापरबेचें मुखेलपण घेवन आयच्या दिसाचें हे महापरबेचें संभ्रमाचें मिसाच्या बलिदानांत प्रधान याजक जावन एवकारिस्ताचें बलिदान चलोवन व्हेल्ल्या आनी सांगाताच अर्था बरी तरेतीर कुटुंबांत मागण्यांचें म्हत्व आनी घरांत चालतारी मुखार मागणें आराम केल्लें. आमच्या कुटुंबांत आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी जियोवच्याक आमकां अर्था बरे तरेतीर देवाचें उतार मोडून दिल्ल्या भोवमानादीक बाप डेनियल वाज डॉमिनीक मेळाचें आतां अशोकनगर फिरगज विगार आनी आमच्या DSCच्या सर्व धार्मिकांचे एपिस्कोपल विगार ते जावन आसात. मोगाळ याजक बापानो तुमच्या मिसावान तुमकां आमी जैत मागता आसतना तोच सांजेचे वाज बाप तुमकां सरसंगतीनी राखून दी सांबाळून दी म्हणले आशे सवे उपकारी काळजान सर्वांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं. आमच्या वाराड्यांतल्या आयिल्ल्या पाद्र्याबांक गोंयांत हांव पावल्ले पाद्र्याबासात आमच्याच शेजारांत हांव पयस मिसांव करचें शेजारी फिरगेजेंत हांव पावल्ले पाद्र्याबासात ह्या सर्व पाद्र्याबांचो हांव ह्या संदर्भी तुमचोय उपकार बावडटा. तुमचें हजरपण तुमचें सांगातपण आमकांय अभिमानाचें. देव बरें करूं आयिल्ल्या सर पाद्र्याबानो. ह्या संभ्रमीक मिसावेळी हांगासर आदार दिल्ल्या दोगी दियखोन बापांक सर भक्तिकांच्या नांवी बाप संतोष मिनेजेस ताच्या नांवी हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. मुडीपू फिरगेजेंतल्या नोवड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधी क्रियाळ ICM आनी YCS सांद्यांक फिरगेजेंतल्या संघसंस्थेचे अध्यक्ष सांद्यांक शाबसकी फावो बंटिंग्स घाल सवे मुखार नितळाय जेवणाची ती आयदनां बश्यो दिवच्यो रांदवय सुटी करची दीस आनी रात म्हणलें की नासतना सर्वांनी केल्लो वावर होगळीक एक फावो जाल्लो आनी प्रत्येक जण ह्या वर्सा रांदप आमच्याच मुडीपू फिरगजगारांनी केल्लो जावन आसा. येदोळ पर्यंत बायल्यांक आमी आपयतले हांव आनी हें आमकां सक्कडांक एक बरें जेवण मेळा जाय म्हणल्या दिशेन हांगासर राती 3:30 वरार घरांत सुरू करतात. तांचे पयन 4 वरार हांगासर येवन रांदपाची मांडावळ तशें तुमी थोड्यांकी पळोवंक पुरो. मिसा वेळार खंय इल्लेशे दोळे धांपले जाल्यार तुमच्या खातीर कालच्या दिसा आयच्या दिसा आनी फाल्यांच्या दिसाय तांचो वावर जावन आसा. देखून सर्व आमच्या मिडीपू फिरगजकारांक ही एक बरें चिंताप घेवन आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक बरें जेवण मेळाचें म्हणल्या दिशेन तुमी करचो हो वावर सांजेचो वाज बाप तुमकां आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून आमी मागता.
फेस्ता दिसांनी रांदपाक कुमक जावन आयदनां बश्यो नितळ केल्ल्या वाड्यावार शिंदपाक आनी रांदपाक कुमक भायर भितर शिस्त वाहनां पार्किंग जबाबदारी लायटिंग्स आनी सावंड सिस्टम पळोवच्या उदकाची मांडावळ करच्या मिसा दान मोडदम घेवन स्टॉलांत साक्रिस्तीन कुमसाराक वाट दाखोवच्या याजकांक सुदर्शनच्या आनी जेवणाक आदार दिवच्या ध्याना गुये लागीं सेवा दिवच्या वाती पेटोवच्या लागीं जबाबदारी घेतिल्ल्या रेलिके लागीं फुलां दिवच्या इगर जडोवन पुसून नितळ करच्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ सांबाळच्या वेदी सेवा करच्या आल्तार भुरग्यांक फेस्ता दिसांनी रिक्षा धर्मार्थ दिवच्या मनेस बेन्नाडी सोजा फेस्ता दिसांनी आल्तारीक तशेंच सांजुचे वाज बापाच्या पुणथळार दिल्ली फुलां आकर्शीत रितीन सोबोवच्या मनोज कुटीना आनी ताका सांगात दिल्ल्या फुलां दान दिल्ल्या कार्यनिर्वाहक जावन वावर दिवच्या विविध समितीचे मुखेलपण घेवन वावर केल्ल्या प्रत्येक रितीन स्वागत समिती फंड रेजिंग समिती प्रचार समिती आनी विविध फिरकजांनी वचून फेस्ताचे बॅनरां घाल्ल्या मनेस सिरील कुटीना सगळ्या वर्सां पूण शेतान वावर करचो रॉबर्ट आनी लादेनम आनी दानारुपी पुण्यक्षेत्राच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सांज जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागता हांव आकर्शीत रितीन शामियाना घालून आदार दिला BJV शामियानाचो मालक विजय तुका देव बरें करूं गायन अमरिफात फेस्ताचो संभ्रम दोट्टो केल्ल्या गायन पंगडाच्या सर संद्यांक तांकां तरबेत केल्ल्या आनी हर एका शुक्रारा वाजंत्र खेळून गायन गावन भक्तीपणाक आदार दिवच्या माने सायमन पायस तुका देव बरें करूं ह्या पुणशेताचें संभ्रम हर एका शुक्रारा हांगासर जावच्या भक्ती कार्यांचो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस लायनल आनी तशें आज हांगासर करचो रॉयडन आनी तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मने स्टेफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता हांव वजेच्या पुरशां वेळार सांज जेवाज बापाची माजोरूंक वाहन दिल्ल्या मनेस लॅन्सी कुटीना अरुण डिसोजा अल्पेस डिसोजा नट्टीतलू कन्स्ट्रक्शन ते सुरकारांक सांगा दिल्ल्या मनोज कुटीना लॅन्सी कुटीना लॅन्सन कुटीना आनी मिल्टन डिसोजा फेलिक्स कुटीना तुमकां देव बरें करूं सांगात आज आमच्या ह्या फेस्ताक विविध रितींनी जायत्यो वस्तू ताणें वदरशिला जयसन कुटीना जयदीप कुटीना पुत्तूर ह्या बाबावांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा जजवाज बाब तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून दी महापर्बेचो संभ्रम बऱ्यान जायचे म्हणल्या दिशेन सर्वांक संगताक घेवन मांडावळ करून हर एका वेळा गरजांक पावोवन आपणाक सेवा करूंक मेळिल्लो एक अपूर्व अवकाश म्हणल्यार चिंतपान फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या बरेपणांक वावरचो फिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मनेस नवीन डिसोजा आनी हर एका संगतींनी संगतपण दिवच्या कार्यदर्शी मनेस संतोष डिसोजा 21 आयोगाचो संचालक मनेस लिओ डिसोजा विविध रितींनी सेवा दिवच्या संगतपण दिवच्या फिरगज गवळीक परिशदेच्या फिरगज आर्थीक समितीच्या संध्यांक पुणशेताच्या समितीच्या संध्यांक आनी हाताक हात दिवन वावर केल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटना सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता हांव ह्या पुणथळाच्या उदरगते खातीर वावुरिल्ल्या पाणीर फिरगज आदल्या विगारांक हांगासर सेवा दिल्ल्या बाब ऑल्विन बाब एंड्रू बाब ग्रेगरी आनी फादर बेंजामीन गौरवान तुमकां मान बागयता आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव 3 दीस ह्या पुणथळार सेवा दिवंक आयिल्ल्या आमच्या DSCच्या दियोकनांक देव बरें करूं आनी थंयसर मिसांग घेवंक कुमक करूंक आमकां सिस्टरां आयिल्ल्यान तांकांय देव बरें करूं आदल्या विगारांक सांगात दिल्ल्या आनी आतांच्या विगाराक सांगात दिवच्या मिडीप फिरगजकारांक तुमच्या मुखेलपणाक संगातपणाक आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव वर्सांमध्ये शुक्रार आनी नव्याण्याच्या वेळी वाड्यावार मोगाच्या सेवेरुपी दनपराची जेवणाची मांडावळ करच्या तुमकां देव बरें करूं पुणशेताच्या फेस्ताक पिरजेन मुर्दम जेवणाक फुलांक दान दिवन कुमक करून बरें मन दाखयल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां आमी मागता हांव भलायकेची जागृताय घेवच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाच्या सिबंदेक देव बरें करूं आमच्या हर एका भक्ती कार्याक लितुर्जीची सगळी मांडावळ कर्ण दिल्ल्या बाप विजय मशादो मंगळज्योती निर्देशक आनी आयच्या दिसा हांगासर सेवा दिवन आसा बाप रुडॉल्फ राज पिंटो कार्मेलीत याजक रिशिवानांचो सुपेरियर तुमकांय ह्या संदर्भी आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव
दिसामध्ये इतर संगती कार्यनिर्वाहक जावन सर कळवण्यो ह्या पुणशेताचे परिचय गरजेची माहिती दिवच्या मनीस लिओ मास्टर, मनीस लॅन्सी मास्टर आनी मनीस फेलिक्स मास्टर तुमकां देव बरें करूं. शुक्राराचे आनी आज कुमसाराक संगातपण आनी कुमो करच्या फरंगीपेट कोवेंताचे याजक तशें आज कुमसाराक संगातपण दिल्ल्या आनी दिवनासच्या DSCच्या वारेड्याच्या रिलिजियस आनी सर याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. वर्सामध्ये सांज जेवाज श्रायन स्टॉलान सेवा आनी वावर करची आमचे मोगाचे सिस्टरां सुपिरियर सिस्टर फिला, सिस्टर फातिमा, सिस्टर जुली तुमकां देव बरें करूं. हर एका फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या संगतींनी म्हाका सांगात दिवच्या मनादेक बाब संतोष मिनेजस सर रितींनी मुखेलपण घेवन ह्या पुणथळाची गडितां बरेपण आराधन नोवेन माध्यमां मुखार चडीत लोकांक पावोवंक लितुर्जी तरबेती आनी सर संगतींनी जबाबदारी घेतिल्ल्या पाद्र्याबा तुमकांय सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ಮುಡಿಪು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮುಡಿಪು ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. निमाणे कोणाचेंय नांव सुन गेला जाल्यार प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुमक केल्ले आदार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. ताचे सांगात एक दोन हेर कळोवण्यो. आयचे मुखले मीस सांजेच्या 5 वरांचेर आनी 7 वरांचेर कोंकणी भाशेंत आसतलें. आयतारा फाल्यां सकाळीं 10:30 वरांचेर संभ्रमीक फेस्ताचे मीस तशेंच सांजेच्या 5 आनी 7 वरांचेर. तुमी वापरल्यो कुर्तुल्यो दयेकन तुमच्या जाग्याराचो सोडा ह्या स्वयंसेवकांच्या हातांनी दियात. कुमसाराची मांडावळ समुदाय भवनांत आसा देखून कुमसार जावन वचूंक प्रयत्न करा. निमाणें गीत जाल्लेंच सर्व भक्तिकां खातीर जेवणाची मांडावळ आसा देखून जेवण तुमी स्विकार करचें. सांजुजे वास अजापांच्या जाग्या लागसर सांजुजे वास बापाची रेलीक आसा थंयसर तुमी तुमचो मान बागोवचो. भायर वता आसतना अजापांच्या जाग्या लागसर तुमकां वाती पेटोवंक अवकाश आसा. वर्सा मदें हर एका शुक्रारा सकाळींच्या 10 वरांचेर तेर्स कुमसारां आनी 10:30 वरांचेर आराधन मीस आनी नोवेन आनी उपरांत यात्रिकां खातीर जेवणाची वेवस्था आसा. भायर पुणशेताचें आनी मंगळ ज्योतीचें स्टॉल आसा. थंयसर धार्मीक आनी लितुर्जीक बूक सांगात क्रिस्मस काळाक संबंदीत वस्तू तुमकां मोलाक मेळटात. जेजूची सुवार्ता करतील एक वर्गणी बांदूंक अवकाश आसा देखून थंय भेट दिवन तुमचो सहकार दिवचो. आतां आमी सगळीं उबे रावया. पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें ताच्या उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद. सर्वांच्या नांवान हांगाच्या ह्या पुणशेताच्या रेक्टर फादर सीसी रेबेलो तशेंच फादर संतोष तुमकां बरें फेस्त मागता. हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक सर रितींचो आत्मीक आदार दिवच्या तुमकां तुमच्या ह्या मेसावाचेर जुजेवास देवा लागीं विनंती करून आपली आशिर्वादां देवातान जोडून घेवन म्हणून मागता. थँक्यू फादर. सर पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमच्या घरांनी आसच्या पिडेस्तां भाव भयणी पासूत जे कोणी आमचे लागीं मागण्याची विनंती केल्या तांचे पासूत आनी आमचेच पासूत आमची कितें पिडा आसा गूण जावनची देवाक आमी समर्पण दिवया. सांजू देवाच्या मजतीन ताचो उपकार मागया. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सर्व दयाळेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा तुजी गूण कशी सकत पिडेस्त कुडीक लाबोवन कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टांतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या भक्ता सांज जुजेवासाचे मजतीन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय.
अशें हांगा तांणी तुज्या सांगतपणांत जोडिल्लो दैवीक अनुभव ससनाचें जिवीत जोडूं तांकां आदार जावं हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देखन बसात एक घडी. मुर्दोम दिल्ल्यांक आनी पोशकांक आतां मानाच्यो वाती वांडटात. Shiroda Progressive Urban Goa 20,000 rupees. Monty D'Souza and Kutam Kurnad Ward 10,000 रुपये. William Jyoti D'Souza Ira 10,000 रुपये. Cynthia Noronna Panir 10,000 रुपये. Stanley D'Souza LIC Permanur 10,000 रुपये. Pritam Krasta and Kutam Ambembal 5,000 रुपये. Anisha Montero मिसाचो वांटो निमाणे कांतार आसा. हें जस्ट एक 2 मिनटां देखून मोदें दवानाकात सगळे मी संपूर्ण पयस्तावन आयल्यात सांजो जेवाजाची संपूर्ण आशिर्वाद घेवन वशा. Anisha Montero Fajir 5,000 रुपये. Lancy Nazareth Nityadar 5,000 रुपये. Catherine Cuello Sunangala 5,000 रुपये. Robert Pinto Moganad 5,000 रुपये. Jeevan Kishore Kutina Ira 5,000 रुपये. Rima Vivil Joshua D'Souza Dubai 5,000 रुपये. Priya Santosh Prince Barboza Loreto 5,000 रुपये. Redstone Cooperative Mudipu 5,000 रुपये. Anif Arafa Mudipu 5,000 रुपये. Severin Vegas and Kutam Loreto 5,000 रुपये. Peter Nazareth Bendur 5,000 रुपये. Melvin D Almeida Churchward 5,000 रुपये. Maxim D'Souza Ranipura 5,000 रुपये. Student, headmistress and staff of Huakukal School 1,000 रुपये. Jelvind Rodriguez Cordell 2,000 रुपये. Nayada Antoda Goa 500 रुपये. Joachim Cruz Goa 500 रुपये. Saldana Colasso Goa 500 रुपये. Socorro Pereira Goa 500 रुपये. Piaded Cruz Goa 1,000 रुपये. Mariana Gomes Goa 500 रुपये. Agustin Cruz Goa 1,000 रुपये. Cajetan De Silva Goa 500 रुपये. Renny Correa Bangalore 2,000 रुपये. Jeevan D'Souza Fajir 2,000 रुपये. Lawrence D'Souza Kumle 1,000 रुपये. Elias Lily Was Derebail 2,000 रुपये. Edmund Saldana Bantwal 500 रुपये. Lona Cuello Bondel 200 रुपये. Vinci Lasrado and Kuta Mammembal 500 रुपये. Severin Lasrado Ammembal 500 रुपये. Rahul Dessa Bajal 1,000 रुपये. Lynette Castellino Nityadar 500 रुपये. Rock D'Souza Permanur 2,000 रुपये. Zita Fernandez Umzur 1,000 रुपये. Simon Glavin Fernandez Mogarnad 1,000 रुपये. Alice Kutina Mogarnad 1,000 रुपये. Sunil Pai Shaktinagar 1,000 रुपये. Valerian Fernandez Mogarnad 2,000 रुपये. Jerome Frank Mogarnad 3,000 रुपये. Norbert Cuello Suratkal 500 रुपये. Rafael D'Souza Arkan 250 rupees. Walter PJ D'Souza Madentya 2,000 रुपये. Joachim Janet D'Souza Bola 1,000 रुपये. Ramesh Shenoy Mudipu 1,000 रुपये. Radhakrishna Rai Mudipu 3,000 रुपये. Mary D'Souza Bolangadi 500 रुपये. Matthias D'Souza Ira 1,000 रुपये. Inas Andrade Fajir 500 रुपये. Nisha Rakesh Fernandez Kulshekar 1,000 रुपये. Rian Eva Evan Pandikata 1,000 रुपये. Maclish Jasmine Evan Pandikata 1,000 रुपये. Lailisha Rajesh Eva Bangalore 1,000 रुपये. Michael Clara D'Souza Pandikata 1,000 रुपये. Victor D'Souza Pandikata 500 रुपये. Late Benedicta D'Souza Panir 500 रुपये. Celicia Inicia Clara D'Souza Workadi 500 रुपये. Isidore Cecilia D'Souza Workadi 500 रुपये. Lina D'Souza Ammembal 1,000 रुपये. Walter D'Souza Fajir 1,000 रुपये. Lancy Roche Fajir 500 रुपये. John Irene D'Souza Panir 200 रुपये. Anisha D'Souza Panir 500 रुपये. Felix Matilda De Silva Farla 1,000 रुपये. Shiny Was and Kutam Jeppu 500 रुपये. Flexen Ancilia De Silva Farla 1,000 रुपये. Sandesh Was Modanka 500 रुपये. Jacinta D'Souza Puttur 1,000 रुपये. Severin Vegas Loreto 1,000 रुपये. Prashant and Salma Loba Ferrar 500 रुपये. Evelyn Vegas Ira 1,000 रुपये. Dennis Iquera Modanka 500 रुपये. Anil D'Souza Bildur 500 रुपये. Josephine D'Souza Vitla 500 रुपये. Felix D'Souza and Kutam Ammembal 3,000 रुपये. Victor D'Souza Pandikata 500 रुपये. Bosco Jasmine Fernandez Hubballi 1,000 रुपये. Baptist Montero Vijayadka 500 रुपये. Priya and Lucy D. Mello Valencia 500 रुपये. Sebastian Martis Goa 500 रुपये. Agatha Rodriguez and Kutam Sagar 500 रुपये. Joy Preeti and Jovis Miranda Wamanjur 2,000 रुपये. Ivan Kutina Arkan 200 रुपये. Severin Paes Mogarnad 1,000 रुपये. Robert D'Souza Ammembal 500 रुपये. George Walter Ahmedabad 500 रुपये. Jason D'Souza Fajir 1,000 रुपये. Glenn Weston D'Souza Fajir 1,000 रुपये. Sunil D'Souza Sagar 2,000 रुपये. कोणपणी वाती घेऊन बाकी असल्यार तांणी मुखार येवचें आनी तांची मानाची वात घेजे म्हणून विनंती करता.
वेईकन उबे रावात आतां बाप अँटनी लासरादो नित्यादर नगर फिरगजी सुविगार जेवणाचेर आशिर्वाद मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा स्वामी जेजू आमी हांगासर जोजेवासाच्या पुण्यक्षेत्रांत भक्तिकां सांगात मेळोन तुका अर्गां देवनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतला. हांगासर जमा जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या सांगाता सांगा वावरत्यांच्या विगार आनी वस्त विगार आनी सर गोळी प्रशेच्या सान्यांचेर आनी वावरच्या हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आज हांगासर तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हाचे मुखांत आमचो संतोष तूं सोडय आनी तशेंच सांजुजेचें बेसांवां आमचे वयर घाल. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. बापा आम्हा पासत विनंती कर बघेन कसोचे कुवेर योरा आमच्या बापाच्या स्मरणाने बापाचे पुत्राचे पवित्राचे नाम